सोम्या पाती उदासो भक्तीन तुझे लागी सोम्या आम्ही आया सर्वेश्वरा देवा तुझो आधार मागला खालच्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या देवा बलिदान भेटता पातकांचे सोम्या मिळता गोडा होना तुका मोगाळ भवन आणि बहिणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या भोव पवित्र बलिदानाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या पर्यासात अर्गां जावन मीस पेडयता. ऑल्विन डिसोज आनी कुटाम पवित्र काळजावाडो घरच्या हालमा बसोन मीस पेडयता. हॅन्सन आनी ह्यूबर्ट पिरेरा पवित्र काळजावाडो देवदीन जोसेफ आयरीन आनी रिचर्ड डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता. लिनेट पिरेरा पवित्र काळजावाडो देवदीन मार्सेलिन फर्नांडिसाच्या आत्म्या बसोत 7व्या दिसाच्या उगडासा मीस पेडयता. क्लॅरिस आनी विल्सन डिकॉस्टा नित्य दरवाडो देवदीन जोसी मस्कर्णसाच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता. अनिल मस्कर्णस वेलंकणी वाडो देवदीन मेरी डेसाच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता. सविता डेसा मंगळूर देवदीन मेरी डेसाच्या आत्म्या बसोन मीस पेडयता. अश्विन डेसा लानफुल वाडो ह्या सर्व ते सवांगाचेर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागताना आमची ते सवा मागणी सुमयाच्या पांयान तळा आमी समर्पण करया. सुमयेची मजर करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या सवे आसो. मोगाचनो आमी एक कुटाम जावन देवाचे उतार आयकूंक आनी एवकरिस्त भेटूंक हे वेदी भोंवती एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्त आमचो सडवणदार म्हूण परकारचे ताचे आपोस्तल जावंक उलो दिता. सर्गेचो बाप उदारपणान ताच्या पुता जेजू मरिफात सर्गेची दिरवी आमकां वांडटा आनी ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ताच्या दायजाचे हक्कदारा आनी फुडारी जावन विंचता. सर्गेचे दिरवे जावन आसच्या जेजूक विश्वासान परगटूंक आदार मागया आनी सर्गेची दिरवी वांचे पवित्र सभे पासत आनी ताच्या मणयारा पासत मागया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो 21व्या आयताराच्या देवस्तुतेक ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा. प्रस्तावनान देवाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचो संदेश आमी आयकलो. तर सुमी जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हजो आनी तुजो सुमी आनी सोडवणदार म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मानून घेवया आनी ताका चड लागीं सरोंक आनी ताचे सीस जावन जियोंक कृपा ह्या बलिदाना वेळी मागया. तरी हें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमी फुडें वेताना आमच्या पातकाची दुग्धन आमच्या पातकाचे बक्षाने आमी मागून घेवया. सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या पासून बेगीन सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. Krista kakult,
ख्रिस्ता सौम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पुत्रा तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत तू संसाराचे पाप काढताय आमची मागणी ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसताय आमची काकुळत नित्य पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa Eklos ton povi Eklos ton somi Eklos ton pomorto प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा तू बावर्त्यांक एका मनाची आणि एका काळजाची करताय तू फरमायताय तसो मोग करू आणि तू बसयताय ताची आशा धरू तुझ्या परजे फावो कर अशें या अतीर संवसारांत आमी जियेतना जय करो संतोष आसा थंय आमची काळजां तीर करून दवरूंक आमकां निर्मे आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तू देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. शेबनाक रावलेराच्या कारभार्याक दळबरांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो हांव ताका तुजो दोगलो न्हेसयतलो तुजो कमरबांद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हाती दितलो तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापय जातलो हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो तो उगडतलो आनी कोणच दमचो ना तो दमतलो आनी कोणच उगडचो ना एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो. सर्वेस्पराचें उतर. तुझो मोग सर्वेस्परासना पाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका तुझो मोग सर्वेस्परासना पाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका म्हज्या तोंडांतले आयकून ऐकले म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या तुझ्या काळजान हांव तुका देन वाचता तुझ्या दुता उजेर तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टा नमस्कार करता तुझो मोग सर्वेस्परासना पाळटा तुझ्या हाताची कृत्या तू विसर नाका तू बरो आनी विश्वासी सगळ्या प्रासवर्ते तुझे नाव आणि तुवें दिल्ले उतर देखून तुझ्या नावाची होगळी गाता तू कावलो मारलेल्या वेळी तुवें म्हाका कांदिले म्हजी काळीज घटकन म्हाका दयान भरलो
समोर सर्वेश्वरा ससना पडता तुझ्या हाताची हृदयातून विसर नका सर्वेस्पर करोस मन तरी खालत्याचेर तो देश घालता पूण गर्विष्ठांक वळखतो पयसतावनच धरता तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बाळता तुझ्या हाताची कृत्या तूं विसरा नाका समोर सर्वेश्वरा ससना पडता तुझ्या हाताची हृदयातून विसर नका समोर सर्वेश्वरा ससना पडता तुझ्या हाताची हृदयातून विसर नका सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हा कितली अगाध देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जाणवाय आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसला, कोण पारकीत ताच्यो वाटो. सर्वेस्पराची चिन्नां कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो. कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां. सर्व वस्तू ताचे तावन आराम जातात, ताचे मारिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदा. आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. पेद्रो वा खडाप तूं आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नान. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्यासवे आसो. मातेवा परमाने शुभवार्ता मान. उपरांत सेजारे या फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या सिसा लागीं विचारलें, मनशापताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदत्त जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगिनाय म्हणून ताणें आपल्या सिसांक कठीण ताकीद दिली. सोम्याचे शुभवार्ता मान. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, 21व्या आयताराच्या देवस्तुदेक ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा. आयच्या दिसाची वाचपां आमी आयकलीं.
ह्या वस्पांचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आयच्या वांजेलांत जेसू एक गरजेचें आनी एक प्रमुख सवाल आमचे मुखार दवरता. हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात? हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात? हेरां जेसू विशांत कितें चिंतात तें सांगूंक सुलभ मोगाचें न्हू, पूण जेसू वैयक्तीक तरान आज म्हाका आनी तुमकां आमकां हर एकल्याक विचारता मोगाचें न्हू. तर जेसू म्हाका कोण? हू इज जीजस टू मी? जेसू म्हाका कोण? एक फावटी एक तरणाटो कठीण पिडेक ओळवोक जाल्लो आनी त्या देखून तो दाक्तेरा लागीं गेलो आनी दाक्तेरा लागीं वचून आपणाची पिडा कितें दाक्तेराक विवरून ताणें सांगलें आनी दाक्तेरान ताका एक प्रिस्क्रिप्शन म्हळ्यार वखदाची चीट बरोवन दिली आनी हें पुरो वखद तुवें खावन गेल्यार तुजी पिडा बेगीनच गूण जाता, तूं बेगीनच बरो जातलोय. आनी हाणें प्रिस्क्रिप्शन पळयल्लें, दाक्तेरान बरयलें, सोबीत दिसतलें. त्या देखून फाटीं आयलो, त्या प्रिस्क्रिप्शनाक एक ताणें बरें करून फ्रेम घालें, एक पट्टी घाली, एक फ्रेम घालें आनी एक वणटीचेर ताणें कळयलें आनी तो म्हणालो हें प्रिस्क्रिप्शन, ही चीट कितली व्हरती, कितली बरी म्हणून. आनी थंयसर तो पळोवंक लागलो. थोड्या तेंपान ताची पिडा चड जाली आनी तो कठीण अस्वस्थ जालो मोगाचें. एक घडीत आमी तुमचे म्हाका दवरलें, प्रिस्क्रिप्शन ताका दिल्लें, पूण जर तर दाक्तेराचेर पातयेनी ना आनी दाक्तेरान दिल्ल्या परी करिना जाल्यार कशी पिडा गूण जावची, कशी भलायकी मेळची. ಎಂತ ಚಿಂತಾಪ आमच्या आत्मीक जिविताक आमी सरी केलें जाल्यार मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमच्या भावार्थी जिविताचे नदर घालतना आमचे कडेन बायबल आसा, आमचे कडेन खोंत बेंतीन आसा, आमचे कडेन क्रुसिफिक्स आसा, आमचे कडेन अर्थाभरीत धर्मीक संप्रदाय आसात. पूण गरजेचे सवाल जेजू कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा गी. हे सक्कड आसून जेजूची वळख म्हाका ना जाल्यार हे सक्कड आसून म्हजे कडेन कितें फायदो. तें तित गत जावंक पावली त्या तरणाट्याचें प्रिस्क्रिप्शनां चल्लें, डॉक्टरान वखद बरोवन दिल्लें, पूण तें खावन घेना जाल्यार, तें कितें म्हणलें ताका समजोना जाल्यार, वणटीरोन कळयलें जाल्यार ताची पिडा गूण जाली गी, भलायकी बरेंपण ताका मेळ्ळें गी. आमच्या जिवितांत अशेंच मोगाचें न्हू. त्या देखून आज आमी विचारूंक जाय, जेजू कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा? हांव ताचेर फाट येता, तसो फाट लाव म्हज्या दिसपत जिवितान हांव करता. ह्या सवालांक आज आमी जबाब सोदूंक प्रयत्न करचें गरजेचें मोगाचें न्हू. हाचे ह्या वाचपांचें नियाळ करतना पयली संग जाता, संग जावन आसा जेजू आज आमचे तावन गूंड भावार्थ विचारता. अ डीप फेथ. जेजू म्हजे आनी तुमचे तावन एक गूंड भावार्थ विचारता. जेजून आयच्या वांजेलान 2 सवालां विचारली. पयलें सवाल, लोक म्हाका कोण म्हणटा? आनी तो बोलतानी अपुर्बायन जबाब दिले. थोडे तो एलिया म्हणटात, थोडे तो जेरमाया प्रवादी म्हणटात, थोडे तो स्नानीक जाता जुआ म्हणटात, आनी हेर थोडे तो प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. पाटा 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 करून जबाब दिले. हेरांची चिंता. पूण जेजून वैयक्तीक सवाल विचारले, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? आनी तो वळ सिमोन पेद्रोन दिल्ली जबाब, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाल भवन आनी भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार न्हय केवल कितें पवित्र सभा शिकयता, जावं बरो आमच्या दोतोर नेमारीपात, जावं बरो आई तरेच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विविध साक्रामेंतां मारीपात कितें पवित्र सभा शिकयता तितलें मात्र न्हय. हाचे की चड जेजूक वैयक्तीक तरान म्हजो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून ओळखूचें गरजेचें मोगाचें. त्या देखून जेजूक म्हजो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून ओळखूचें तें गरजेचें. खाली त्या देखून भायल्याचें रूप मात न्हय मोगाचें, भितरलें अंतस्करणांत हांव काळजा मनांत हांव जेजूक म्हजो सोमी आनी सोडवणदार जावन ओळखून घेवचें आनी अनुभव करूंक प्रयत्न करचें. तर आज आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना म्हज्या जिवितांत जेजू कितें जावन आसा? म्हाका गरज आसतना मात्र हांवें मागचें तितलो जेजू म्हजो खाली गरज आसा मागची, मागीर ताचो उडास विसरलो तितलो मात्र म्हजो जेजू म्हाका. म्हज्या जिवितांत तो केंद्र
सगळें म्हजें जिवीत त्या जेजू म्हणल्यार कडपाचेर हांवें बांदलां. म्हजे दिसभर ते निर्धार हांव जेजूक सेरवाल्लो म्हणून दाखयतात की म्हणजे हांवें करचे हर एक निर्धार म्हज्या दिसभर त्या जिवितांत जेजूच्या आदारान जेजूच्या सक्तेन हांवें केल्यात आनी ते हांव जेजूक सेरवाल्लो म्हणून दाखयतात गे. मगचें आज ह्या सवालांक आमी जबाब सोदचे, आमच्या जिविताचेर नदर घालचे ते गरजेचे मोगाचें. दुसरें, पेद्रूचो भावार्थ जावंक पावलो एक बुन्याद मोगाचें. पेद्रूचो खरो भावार्थ आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना पेद्रून दिल्ल्या जबाबेक जेजू खुद्द संतोष पावलो आनी जेजू म्हणटा, पेद्रू तूं खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. हांगासर आमी पेद्रूच्या जिविताच्या नदर घालतना पेद्रू संपूर्ण व्यक्ती न्ही, परफेक्ट मॅन न्ही. ताचे थंय अस्कत काय उणेपण आसलें, जेजूक हें कळीत आसलें. एक दीस तो म्हाका नेगार करता, वळखूत ना तुजी म्हणटा म्हणून ताका कळीत आसलें. जाल्यार जेजू असल्याक विंचता, असल्याच्या खांद्यार जबाबदारी दिता. मोगाल भावानो आनी भयणीनो, हे आज आमकां समजयता की जेजू संपूर्ण परफेक्ट आसल्यांक विंचीना. ताका कोण गरज आसा? जो ताच्या कृपेन जिणी बदलूंक शकता तसल्याक तो विंचता. नवीकरण हाडूंक, बदलावन हाडूंक, रुपांतर जिवितान हाडूंक जो कोण शकता तसल्यांक तो विंचता मोगाच्यान. त्या देखून आमचे उणेपण आमी देवाची सेवा करूंक अडकळ न्ही. हांगासर कितें गरजेचें म्हळ्यार आमी देवाक आमचे मारिपात वावर करूंक सोडलांगी, सोडतांगी म्हणलें गरजेचें. जेजूक म्हजे मारिपात वावर करूंक हांव ताचे हातेर जावन हांव जियोंक सकतांगी म्हणलें हें सवाल मोगाचें. त्या देखून पेद्रूचो भावार्थ बुन्याद जावंक पावलो. आज त्या पेद्रूचो भावार्थ म्हजो आनी तुमचो भावार्थ घट करूंक आमकां एक प्रेरण जायचें मोगाचें. तिसरें, आमकां पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंटा मारिपात एक जबाबदारी मेळ्ळ्या मोगाचें. हर एकल्याक एक जबाबदारी मेळ्ळ्या. आतां पेद्रूक जेजून ती सावी दिली आनी ती सावी संकेत जावन आसलो एक जबाबदारेचो आनी दुसरो सेवेचो. त्या देखून ती जबाबदारी आनी सेवेचो संकेत जावन जेजूक ती पेद्रूक जेजू ती सावी दिता मोगाचें. पवित्र सभेंत मुखेलपण म्हळ्यार अधिकार, नांव, मान हे न्ही मोगाचें. बदलाक देवाच्या लोकांची सेवा करचें. त्या देखून आमी मुस्तबडी गवळी परिशदेच्या चुनावणा वेळार परत आनी परत हांव सांगता हें एक पवित्र सभेंत मुखेलपण म्हळ्यार गुरकान जावचें, वा प्रतिनिधी जावचें, वा उपाध्यक्ष कार्यदर्शी जावचें, वा आनी खंयचेय जबाबदारी काणूचे अधिकार, मान, नांव न्ही मोगाचें. पवित्र सभेंत मुखेलपण म्हळ्यार लोकांची सेवा करचें, देवाच्या लोकांची सेवा करचें आनी आमी जेजू परी जावंक पावचें हें आमी समजता. त्या देखून पेद्रूक जेजून सावी दिताना तो संकेत हो जावन आसलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या देखून आमकां हर एकल्याक एका कुटुंबांत आवय बापायक भुरग्यांची जबाबदारी आसा, एका शिक्षकांक तांच्या तबेन आसलेल्या भुरग्यांची जबाबदारी आसा, एका याजकाक ताच्या समुदायाची जबाबदारी आसा आनी हर एका क्रिस्तावांक जेजूचो मोग ह्या संवसारांत हाडची जबाबदारी आसा. त्या देखून हर एकल्यांनी जेजूचो मोग अनुभव करचे, हर एकल्याक जेजूचो मोग पावोवचे, ते आमचे हर एकल्याची जबाबदारी मोगाचें. त्या देखून रविंद्रनाथ टागोरान म्हणली ते उतरां, हर एक भुरगें ह्या संवसारांत जल्मातना देव आजुनी मनशाकुळाचो मोग करता म्हणलो संदेश येता म्हणलें. आज आमी क्रिस्तांवांचे तें मोगाचें. जेजू आजुनी तुजो असो म्हजो हर एकल्याचो मोग करता म्हणलो तो संदेश आमी एकामेकाक दिवचें, एकामेकाचें जतन करचें, एकामेकाची सेवा करचें, एकामेकाच्या गरजांक आमी पावचें मोगाचें. त्या देखून हांगासर सवाल कितें गे म्हळ्यार म्हज्या भावार्थाद्वारे म्हाका कितें मेळटा म्हूण न्ही, म्हज्या भावार्थाद्वारे हांवें कितें करियेत वा कितें दिवयेत. म्हाका भावार्थ आसा, ह्या भावार्थान हांवें कितें करियेत, म्हज्या भावा भयणीक हांवें कितें दिवयेत म्हणलें तें सवाल मोगाचें. त्या देखून आमी दिवच्यांत. त्या देखून जेजून म्हणलें नव्या सोल्ल्यान आमी पळयता सांबावलान सांगलें उतरां, आसत्या तोंडान दिता तो देवाक मोग आसो. त्या देखून जावं आमचो वेळ देणी
सकत आमचे लागीं कितें आसा तें दिता तें देवाक मोगाचें जाता मोगाचें न्हू. आनी निमाणें चवथें आमचें जिवीत आज जेजू म्हणल्यार कडपाचेर आमी बांदया मोगाचें न्हू. आनी वो उलो आज आमकां हर एकल्याक आसा. आज संवसार विविध तरेच्यो बुन्यादी आमच्या मोगाक दवरता. जावंक बरो पयशे, जावंक बरो स्थान मान, जावंक बरो यशस्वी, जावंक बरो आस्त बदीक, जावंक बरो मनशाची शाबासकी, हे सगळें आमच्या मुखार हो संवसार दवरता. पूण ह्यो सकड वेळा काळाक सरी जावन बदलतात, आखेर जातात मोगाचें न्हू. पूण एक मात्र शाश्वीत मोगाचें न्हू, एक मात्र शाश्वीत तें जावन आसा जेजू म्हणलें कडप मोगाचें न्हू. तेन्ना आमी एकल्यांनी आमचें जिवीत जेजू म्हणल्यार कडपाचेर आमी बांदूंक जाय. केन्ना जेजू म्हणल्यार कडपाचेर आमचें जिवीत आमी बांदता त्या दाळा धैर्यान आमच्या कश्टांक आमी फुड करयेत, हेरांक आमी बक्षियेत, कश्टांती आमी विश्वासी देवाक रावयेत आनी कश्टा मदें बरोवशान आमी फुडें सरयेत मोगाच्यान. ते दाळा म्हजें आनी तुजें जिवीत जेजू म्हणल्यार त्या कडपाचेर बांदता, न्हय ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर आस्त बदकाचेर. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या वाचपांचो आमी नियाळ करतना हाचे पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आमकां समजयता त्या देवाची अगणित सकत महिमा कितली गी म्हणलें, कितली वर्ती त्या देवाची सकत महिमा अगद सकत तो कितलो वर्तो गे म्हणलें आमकां समजूंक ही दोनी वाचपा प्रयत्न करता. तर आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या जेजूचेर आमचो भावार्थ, जेजूचेर आमची पत्यांनी आमी घट करया मोगाचें न्हू. जेजू वैयक्तीक तरान म्हाका कोण कितें हें सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करया. आनी जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिविताचो सोमी आनी क्रिस्त सोडवणदार म्हणलें आमी काळजाच्या गुंडाळ्यात आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू. आनी त्या जेजूक दिसपरतें आमच्या बऱ्या जिविता मारिपात, सेवेच्या जिविता मारिपात ताणें दिल्ली ती जबाबदारी आमी बरेंगन पाळन आमी साक्ष जावंक आमी प्रयत्न करया. आनी तेच करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी त्या सोमया तावन आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रावया. पेद्रोन जेजू थंय अखंड भावार्थ उसारलो आनी म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवा सोपोत. तर आमकांय भावार्थाचें देणें लाभलां मोगाचें न्हू. तर हो भावार्थ त्रियेक देवा थंय आमी उक्त्यान, धैर्यान, संतोषान परगट करून आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना, आनी एका सोमया जेजू क्रिस्ता सत मानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळा अदीक बापा तावन जल्माला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजलो खरो देव, तो देवा तावन जल्माला ताका रुसूंक ना. बापाच्या सई बसलो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत, सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्रज्ञावरी आमकां मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंचले ताका गुरसार मारलो, ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो, सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांच्या निमेल्यांचे मनसीवर वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, सोमी आनी जीव जाता तो, बापा आनी पुता तावन निप्स जाला, बापा आनी पुता बराबर ताका समाज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतावरी स्थापलेले पवित्र सभेक सत मानता, पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवानपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या भावार्थाची परगटणी केली तर त्याच भावार्थान आतां आमची सर मागणी तेसावा सर्गीच्या बापा समकर हाडया. आमच्या गरजां खातीर, पवित्र सभेच्या गरजां खातीर, समाजाच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. मोगळा बापा, तुज्या पुतान
स्थापित केल्ली पवित्र सभा सोलोनच्या आमच्या भगियन बापान पवित्र सभेच्या सर मुनियरांनी आणि बावर्त्यांनी जेजो जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत म्हणले सत प्रगट करूंक दैर दी म्हूण मागताव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी देवाच्या राजाची मोळा राष्ट्रबांच्या संगतींनी दरावळ मापान वापारिशे आणि तांचे दिल्ल्या लोकांची प्रामाणिकपणान सेवा करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिढेनी कश्टोच्या आमच्या भाव भयणीक तूं सुशेग दी. तांकां आसची पिडा आनी एकसोडपण विश्वासीपणी दैरान फूट करूंक सकत दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. पवित्र सभेचे सांदे जावन आमकां आसची जबाबदारी विश्वासीपणान चलोवंक आनी तिणें शिकोवची सता बावर्तान मानून घेवंक संवसारार तिचे वाडावळीक हाताक हात दिवन वावरिशे आमकां कृपा दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवक्रिस्तच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ले आमी दगडवणे वेळार कंगल जायनाशे सूख शिकोवणेक कबूल जायनाशे आनी पवित्र सभेचे पासल्ले जावन विंगड जायनाशे आमकां राख म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें मागोवंक आसा ते वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर मागया. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर युवा आसतना खातीर प्रत्येक जावन पिडेस्तां मालगडी तांचो उडास काडया. तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमची बहीण हिल्डा मिनेजस कांगनाडी आस्पत्रेक शिफ्ट केला तिका तिच्या भलायके खातीर आमी मागया. घरांनी आसल्या इतर पिडेस्तां खातीर कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला मागता म्हूण बसयला तांचे खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पता जेसूक सोमी आनी सोडवणदार जावन ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय. आज आमी भावार्थान ते जेसूक सोमी आनी सोडवणदार म्हूण आमी वळखून घेता. आमचो तीर भावार्थ ताचेर आमी खजयता. जेसूक आमकां दिल्ल्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिन वाचता. ह्या खऱ्या भावार्थांक जियो करपा आमकां दी. आज त्याच भावार्थान उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें तुज्या कुशे मना प्रमाणे गरज आसा तें तूं लाभय. हे आमी मागता तुज्या पता जेसूचे नांवीं. आमेन. घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुतो बापा स्वीकार तो करे बापा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुतो बापा स्वीकार तो करे बापा उदारपणी आम्ही काळी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गीता उदारपणी आम्ही काळी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गीता गे बापा काळी गो गे बापा काळी गो काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुतो
bosom, sacrifice poetim somnia Jezusom, ama servanța snicivitla bosom, ge baba carnico, ge baba carnico. मुझ्या मगाल भावन आणि बहिणीनं मुझ्या आणि तुमचे हे बलिदान सर पदवेदान देवा बापा मानता दसले जाऊन दे म्हणून मागान. हे तुमच्या आत्म्याचे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या नकला पोई सभेच्या दवा सर्विस्पर मानून घे. सर्वेस्परा एकच बलिये वरवी तुवे एक आपणायलेली परसा तुका करून घेतली. तुझे पवित्र सभेन एकवटाची आणि शांतीची देणी दयन आमका फवक ख्रिस्त आमच्या सुमयावर वीण. सवेस्पो तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. तुमची खालसा उभारात. सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदर आणि ससनाच्या देवा ख्रिस्त आमच्या सुमयावरवी सरकाळी आणि सर्वांत आम्ही तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आम्हा मनशांचे अस्कत गायची दया करून ताणे अवकारिता जल्म घेतलो आणि गोरसाच्या मरा सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आणि मरणांतलो पुन्हा जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिले. देखून देवदूता आणि मा देवदूता सिंहासनांनी पदव्या बाराबार आणि सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरे गायता. सर्वेस्परा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दोवापरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही दाना पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान कश्ट मरान सोसूंक आपकुशेन तो परदीन जालो तेदना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून. ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या सेसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सासणी कराराची एरागान
पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आणि सभारां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करान. भावार्थ so good. आम्ही हो डोकाता आणि हे कसिंतले पियेता तिथे फावटी तू परत येस तुझे मरण परगटा. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आणि पुन्हा जीवनपणाच्या उगडासाक आम्ही तुका जिवीत असो म्हणो आणि सोडवण्याची काल्स भेटयता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो सौदावो आमच्या भगयन बापा आणि पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुन्हा जिवानपणाच्या बरवश्यान अंतरण गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा बहिणीचोय उगडास कर. आणि तुझे काकुलतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बगेवन हांव कामरिये देवाचे माये संगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन दमदतान सांजू दुतात देव आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सस्नाच्या जिवितान आमकां वांटो दे. आनी त्या सांगता तुका वाखानो आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आणि आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवश्यान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुझे उदाहका कुदी सर पातकांतली सोडय आणि सर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दियान. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची
पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी ते म्हज्या भितर म्हाका फवना पूण एक उतार मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली. जिविताच्या काळान आमकां राखून दवरया. पोस्त सोम्या तुझ्या वासान तुझ्या शाब्राल सोडवूंच न्हय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय. राखून दवरया पोस्त सोम्या तुझ्या वासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो ससनी जिविताच्या कारणान पोस्तो सोम्या तुझ्या वासान तुझ्या रक्तान. तुझ्या इजिप्तांतली प्रितीन सोडयली परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले. अरण्यांती बोमाताना तुका आयकले अमृत सारकेचे वाण तुजे तांकां मेसवाले. राखून दवरया पोस्त सोम्या तुझ्या वासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तो ससनी जिविताच्या कारणान आमकां राखून दवरया पोस्तो सोम्या तुझ्या वासान तुझ्या रक्तान. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या काकोलदीचे वकाद आमकां पुरती भलायकी दिव आनी सगळ्यान आमी तुका मानता तसली जावच्या आमकां तुज्या मोगान थीर आनी उर्बेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भुरग्यां खातीर आमी मागणे सांगात आमी मागया.
सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळा देवाच्या राजाची फळां ओ देय घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनमस्ता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावं, मान दिव आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय. प्रायतेगीत वाडटना शेगुणांनी फुलो पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुटसुडीत कर, शिकपान बुदवंत कर, बरो फुडार लाभय. कसल्याच वायटाक सांबाळनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसवेंजून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बाबा हर एक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्वीकार कर आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बाबा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सभेत तूं राव आनी तांकां सांगत दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. आमचे पासोद विनाती कर. पात्रो सांसुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रो सांसुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे या संसारी जेसो सैर आणि धर्म जावन असलेल्या बगेन जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ. जेजो सोडवंदाराचो मोवान मोग तुझाना जालोय. ताचे सोडवणीचे स्वातंत्र्य पयस असलेल्या गजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनुष्याकडेच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी या संसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांध तुवें स्थिर केलोय. बरेचसे कष्ट अडचणींनी सांबाळून निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तो केरिती शरती जावन आसा. तुझे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पतीन आयला. एक घडीभर आमकां कितें मागूंक आसा त्या सगळ्या गरजां खातीर मागया. मध्यम प्राचीन मिडल इस्टान चलचें ते झुजाचें वातावरण सगळें निवारच्या खातीर मागया. परगवंत असलेल्यांक कामाची भद्रती वावरा थळार राखच्या खातीर आमी मागया. कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर, भुरग्या बाळां खातीर, युवास्थानां खातीर, मलगडी प्रायवंतां आनी विशेश तरान पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगला मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर ह्या पवित्र थळा घेवच्या सगळ भक्तिकां खातीर तांच्या त्या सावां खातीर विविध रितींनी दान दितात. बरें मन दाखोवची जायतीं दानी गांवांत तशें परगांवांत आसात. हर एकल्या खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या बिझनेसाचेर, कृशीचेर, वावराचेर धराळ आशिर्वाद आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळून पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवून दे. ह्या वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यान बरोवसिणीचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासली नांवां देगी तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर. व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशा आमच्या सुम्या जेजूचे महिमे वंदना तुझ्या मजतीन अधिक आणि अधिक परगटलेले जावं. आमीन. सर्वस्व तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आज्ञा सवे आसो. सर्वस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासन आनी काकुतीन वागो. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसारापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाड करूं, तुमच्या पटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे रियासेसर वायट बसपण वडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आणि सर्प द्वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो
आणि तुमचे सवे सदा आसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांती नाव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुकार. सोम्या हावेता तुका अर्गां दिता, तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आतां, सदा वाटेर मेटा काडूंक वेता. सोम्या हावेता तुका अर्गां दिता, तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वादी आमकां. सांजुता देवा आम्हा सोद विनंती कर बघ्यान तसेचे करूवे देवा आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.